आख्या देशाचे कामगार आणि शेतकार एकठांय येवन आख्या देशांत एक भाशेची चळवळ चालू आहा ह्या गव्हर्मेंटाच्या धोरणा विरोध। ह्यो गव्हर्मेंट कामगार आणि शेतकार आणि गरीब लोक हाच्या विरोध जे उपाय आणि पॉलिसीज थारायतात ते आमच्या लोकांच्या आड कामगारांच्या आड कामगारांचेर 4 काळे कायदे थापलेले आसात। जे 40 कामगारांचे कायदे 150 वर्साच्या चळवळींत तयार केल्ले आणि तयार जाल्ले जे अधिकार कामगारांचे प्राप्त करून घेतलेले ते अधिकार मोडून भायर मारपाक ह्यो सरकार येवजिता। ह्यो सरकार येवजिता भांडवलदारांक आणि मालकांक सपोर्ट करून त्यांचे उदरगत करपाक। कामगारांच्या विरोध जे उपाय या 4 काळे कायद्यांत आटापून आसात ताका लागून कामगार हे 4 काळे कायदे 4 कामगार विरोधी कायद्यांक ओपोज करूंक लागला। त्याच बरोबर शेतकारांच्या बरोबर 9 डिसेंबर 2021 एग्रीमेंट केल्लो जातूंत 7 डिमांड गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जो मोदी सरकारान एग्री जाल्ले मान्य केल्ले ते जे 7 डिमांड अजूनही सेटल जावंक ना। तातूंतलो एक प्रथम डिमांड तो म्हणल्यार मिनिमम सपोर्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस इंटू 2 प्लस 50% म्हणल्यार जो कितें पळय उत्पन्न करपाक पयसो लागता तेच्या डबल आणि त्याच बरोबर 50% ताका एडिशनल दिवन शेतकारांक मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिवन त्यांचे शेत आणि पीक सरकारान हे घेता म्हूण सांगलेले वेगळ्या वेगळ्या मंडींतल्यान ते घेवंक ना। त्याच बरोबर शेतकारांचे जे रीण रद्द करता द लोन्स वेविंग ऑफ लोन्स ते अजूनही सेटल करूंक ना। हेका लागून आणि उरलेले जे डिमांड जे पास केल्ले जेन्ना त्यांनी 13 महिन्या उपरांत आंदोलन फाटी घेतलेले ते अजूनही गव्हर्मेंटान ते मान्य करूंक ना। म्हणून शेतकार आणि कामगार या देशाची अखंडता या देशाचे संविधान या देशाची कॉन्स्टिट्यूशन घटना आणि कामगार आणि गरिबी लोकांचे अधिकार सांबाळपाक आयज रस्त्यार येतात आणि हाच्या फुडें एकठांय रावन झुजतले ही प्रतिज्ञा आमी केल्ली आसा। कॉम्रेड क्रिस्तारान एक बेस्ट पैकी गजाल सांगल्या। आज गांवांनी फार्मासी आयल्यात, खेड्यांनी फार्मासी आयल्यात आणि कॉर्पोरेट बँको आयल्यात, सोसायटीच्यो बँको ह्यो। कित्याक लोक जाले कर्ज बाजारी, रिणां काडात, फारीक करात। दुयेंतां आसा फार्मासी आसा, दुयेंत आसा फार्मासी आसा आणि वखदांक दोतोर सुद्दां सॉरी कांय जागे सांगचे पडटा इवन मेडिकल फॅकल्टी ज्यो आसात त्यो तूं गेलो रे गेलो तुका एंटीबायोटीक नाका सुद्दां तो एक 8 एंटीबायोटीक बरयता। कित्याक त्या गांवचो दोतोर ती गांवची फार्मास चलयता। सो हे सगळ्याचेर सरकारान लक्ष दिवपाची गरज आहा। हो सरकार झॅम काडटा। तुम्ही जाणात नोकऱ्या बद्दल जे आता स्कॅम जाला तुमकां कितें दिसता 8-10 कोटीचे जे आता टोटल जे कितें जाला त्या 8-10 कोटीच्या नोकऱ्या लागून धरला। क्रोर्स ऑफ रुपीज आर इन्वॉल्व इन दिस जॉब स्कॅम। कितलेशा लोकांना नोकऱ्यो ज्यो मेळ्ळ्यात त्यो सुद्दां पयशे फारीक करून मेळ्ळ्या। कोण बॉम्ब मारतात जिणे पयशे दिले आनी जे फटावले गेल्यात ते कांय लोक ओग्गी रावल्यात। कित्याक कायदो आसा घेणाऱ्या परस दिणारोय तितलोच जापसालदार। दिणारोय आनी घेणारो दोगूय इक्वल रिस्पॉन्सिबल। सो अशे जे कोण दिल्ले आसा ते बावडे पाड पडू म्हणटात। आयुष्य काबार जालें आमचें आणि आमी वी कॅनॉट ब्लेम द पेरंट्स ऑल्सो, वी कॅनॉट ब्लेम द पब्लीक ऑल्सो। कित्याक जेन्ना एक बापूय आपल्या भुरग्याक एक डिग्री दिता, इंजिनियरींग शिकयता, दॅट ऑल्सो विथ नॉट इजिली। हांव जेन्ना आदोगाद जाल्लो तेन्ना म्हाजी फी आशिल्ली 250 रुपया, 250 रुपीज। जेन्ना म्हाजी धूव आदोगाद जाली तेन्ना फी जाली 25,000 रुपया आणि आता जवळ जवळ एका सेमिस्टराक 1.5 लाख। सी द डिफरन्स। पयशे खंयच्यान येतले पेरंट्सां कडेन? म्हारगाय जी आसा ते खंय हें करतलो? एज्युकेशन म्हारग, हेल्थ म्हारग, डे टू डे जे आसा गॅस 400-450चा गॅस आज 1300-1400 मेळ्ळा। कांय तेप सबसिडी दिली, तुजे पयशे तुज्या अकाउंटांत येता, ऑटोमॅटीक बंद जाली। लोकांक खबर सुद्दां ना केन्ना बंद जाली आनी कितें जालें तें।
लाडली लक्ष्मी, बहन लक्ष्मी, बाई लक्ष्मी, बाबा लक्ष्मी ह्यो स्किमी काडटात। इलेक्शनाकडे सगळे बाबा लक्ष्मी, बाई लक्ष्मी, बहन लक्ष्मी येता आणि लोक इतले आमचे मूर्ख ते इलेक्शनाकडे 2-2.5 रुपया मेळटा, 500 रुपया वयले आता म्हारगाय जाली, रेट वाडला, सो त्या प्रमाणे मताय मारता आणि मागीर हे जाता। महाराष्ट्रा इलेक्शन जालें, 3400 कोटी डिस्ट्रीब्यूट जाल्ली, डायरी मेळ्ळी, कॅश पैसे 3-4 कोटी मेळ्ळे आणि ते बी कोण बऱ्यापैकी एका पदाधिकाऱ्याकडे मेळटा महाराष्ट्राच्या। आणि इलेक्शन कमिशन स्वायत्त संस्था, इंडिपेंडंट इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया, खंय इंडिपेंडंट? आज सुप्रीम कोर्टाचे जज रिटायर जाता, हायकोर्टाचे जज काय रिटायर जातात आणि 6 महिने वर्सा भितर तो पिरियड जाले बरोबर खंय तरी मेंबर जाले, लोकसभेचो राज्यसभेचो मेंबर जावन येता। सो वॉट इंडिपेंडन्सी इज देर? सो आज फक्त इंडिपेंडंट जर कितें आसा जे आमी जे लोक हांगा आहात, वी आर ऑल इंडिपेंडंट आणि म्हणून आमी सांगतात आज 26 तारखेर जर आमी हांगा आयल्यात, आमी कंटिन्युअसली हे झुजतले। लेबर कोड आसात, कामगारांचे 47 कायदे आशिल्ले, आज 4 कायद्यांचेर हाडल्यात आणि ते बी सगळे म्हणजे खतखतें गेलां। कामगार कायद्याचें खतखतें, पयलीं बटाट भाजी वेगळी आशिल्ली, चण्या भाजी वेगळी आशिल्ली, प्रत्येक भाजयो वेगळ्यो आशिल्ल्यो। आज मोदी सरकारान खतखतें केलें आणि तो केन्ना पास केलो लेबर कोड? ज्या वेळाचेर आमदार जे भायर उडयल्ले, ज्या टायमार शेतकारी हे ते सगळे झुजताले आणि ज्या वेळार लोकसभेत सगळे तेंचो मेजॉरिटी आशिल्ली, कोणूच नाशिल्लो, नॉट ए सिंगल ओपोजिशन वॉज देर दॅट टायम। इवन द 4 लेबर लॉज जे आसा तेणी पास करून घेतले, पूण ते अजून इम्प्लिमेंट जायना। कित्याक? आयज एक ऐतिहासीक दीस जावन आसा। आयज हिंदुस्थानात कामगार आनी शेतकार रस्त्यार आसात आणि दोगांय वर्ग जेन्ना एकठांय येता तेन्ना क्रांती जाता आणि गोंय फाट्याचेर, कित्याक सेंट्रल डिमांड सगळ्या कॉम्रेडान सांगल्या, पूण गोंय फाट्याचेर जे मुख्य डिमांड आसात ते डिमांड म्हटल्यार तुमी जाणात, फाटली 2 वर्सां जाली कंटिन्युअसली सरकार फार्मास्युटिकल कंपनीनी एजमा एक्सटेंड करीत आसा आणि आमी कितली पिटिशनां केली, कितले रिप्रेझेंटेशन केले, जाल्यार एजमा अजुनूय सरकारान फाटी घेवंक ना। आयज जर आमी सगळे कामगार हांगा आणि शेतकार जमा जाल्यात जाल्यार एक प्रमुख मागणी आसा गोंयच्या कामगारांच्या वतीन की सरकारान ताबडतोब जो एजमा लायला तो एजमा फाटी घेवपाक जाय। आणि कित्याक एजमा जो आसा तो सरकारान पब्लीक युटिलिटी सर्विसीन लावपाक जाय, पूण फार्मास्युटिकल सेक्टर जो प्रायवेट इस्टॅब्लिशमेंट आसा, प्रायवेट कॉर्पोरेट्स आसा, बिकॉज दे आर ड्रिवन बाय प्रॉफिट्स, तांचो एकूच उद्देश आसता की प्रॉफिट कितले जातले आणि प्रॉफिट कशें कमोवपाचें। ते हिंदुस्थानान वखदां टॅबलेटी विकिनात, त्यो चड टॅबलेटी जावं वखदां जावं बाकीचे फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट भायल्या देशांत वयतात, युरोपान वयता, अमेरिकेन वयता, युएसाक वयता, ऑस्ट्रेलियेक वयता, आफ्रिकेक वयता आणि तांकां प्रॉफिट काडपा खातीर जितलो प्रोडक्शन जाय ते प्रोडक्शन ते काढून घेतात। मागीर थंय कामाचे तासाचे बंधन ना, ओव्हरटायम दिवपाचे बंधन ना, पब्लिक हॉलिडे दिवपाची गरज ना। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.